गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळामार्फत मान्यताय दिल्ल्या प्रकल्पात घोटाळो आशिल्ल्यान ताची चौकशी सभागर समिती स्थापन करून करची ही काँग्रेसीची मागणी मुखेलमंत्र्यान भायर मारिल्ल्यान काँग्रेसीच्या आमदारांनी सभा त्याग केलो. In the Goa Investment Promotion Act 2000, there is no specific criteria. 75 लोकांक यांनी प्लॉट दिल्या. 75 विदाउट कंसल्टंट त्यांनी नेमला. पण त्या विचार कसले प्रोजेक्ट येतले, ग्रीन येतले, ऑरेंज येतले, कसे म्हणजे पोल्युटेड येतले हे त्यांनी जागा पळय दिल्या सगळी. ती सामके कळटा की हितूंक हे ना म्हणून कांयच. पूण हे जी जमीन ज्यो आसा दिल्यात त्यो तांकां म्हणजे ते इल्लिगल हे तुम्ही पळयलें काय कितें? पयलीं म्हणजे तो 75 म्हणटा पळय ते ताणें डिटेल सारकें वाचून ना. प्रश्न सारको नासल्यामुळे उत्तरान भितर आमकां जमता तितलें आमी उत्तर दिलां. प्रश्नान भितर इंडस्ट्रियल प्रमोशन बोर्ड बरयला. देर इज नो इंडस्ट्रियल प्रमोशन. सो वी हॅव एस्यूम दॅट ही वॉन्ट्स टू आस्क अबाउट इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री आनी अकॉर्डिंगली ताका 75 इंडस्ट्रीन ज्या जाग्यार सरकारी जमनीचो संबंद आसा अशा संदर्भातली माहिती दिल्या. पण 75 जाणांक आमी हे दिवन ना, जमीन दिवन ना. जमीन तांची आशिल्ली. Speaker sir, last assembly देखून when IPB was brought, we were always against IPB. Why? Because it was overlapping on the regional plan. It was creating so many hurdles. वानी एग्रो तू आन्सर केल ना की जाल काय म्हण कित्याक वानी एग्रो लागून आमगे विजय बाबान त्या माळा लागून आमी जाय तें केलें नाही. And I don't think he is going to change his stand now. You ask the question. Question विचारलो मरे. Ask question. उत्तर दिता. ताप नाका चीफ मिनिस्टर. आमकां तापो पडटा. You ask question. Yeah. I want to know what you are going to do with all this. Is it not a scam? This IPB is not a scam on the goans. हे गोंयकारपणांचेर. सर वेबस्टर डिक्शनरी जर तूं तो काडीत आनी स्कॅमाचो अर्थ काडीत जाल्यार तातूंत भितर भानगडची पडटा. इफ देर आर इनएडिक्वेसीज ऑर इनकम्प्लीट or if we realize that a particular project which has been approved has some problems, going in depth indicates that the government is transparent and we are ready to review and withhold a license also, permissions, in principle permission, if we find that the information given is inadequate. As far as Vani Agro is concerned, we have kept it on hold at this moment and we will do the detailing and then take a decision. तारांकित प्रश्न क्रमांक 2 ऑलरेडी तारांकित प्रश्न क्रमांक 2 हाजेर आणि चर्चा जावपाक जाय. 12 प्रोजेक्टा बद्दल सीएम अजून क्लियर ना. वाणी एग्रो बद्दल अजून काही क्लिअरिटी ना. हांगा हाऊस कमिटी काढपाक काय हरकत ना न्ही. तुमचे क्लियर आसा हाऊस कमिटी काढपाक सीएमाक काय हरकत ना. वाणी एग्रो बद्दल क्लियर ना. तुम्ही 12 प्रोजेक्टा बद्दल तुम्ही सारखी क्लियर ना. हाऊस कमिटी काढूया किती खर्च हाऊस कमिटी काढली म्हणून हातूंत वाईट काय ना. अन्य विरोधी पक्ष नेते बसून घेयात. 12 प्रोजेक्टा बद्दल अजून क्लॅरिटी ना. अर्धे वर तुमकां हाजेर डिस्कशन जालें आमचें. स्पीकर सर, इन्व्हेस्ट अँड प्रमोशन बोर्डाच्या खुबश्यो गजाली घडटात. तुमकां अजूनही उलोवपाक मेळटलें. ह्या वेगवेगळ्या प्रश्नाचेर तुम्ही बसून घेयात. हाऊस कमिटी काडून एकूच मिनिट 1 मिनिट. माननीय मुख्यमंत्र्यान तुमकां सांगला तुमची कंप्लेन कितें आहा ती दियात. हाऊस कमिटी काढा. रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाऊस. If the MLA writes to me, I will give him full details. तू रॉंग काय ना झालं बरं झालं. पण हाऊस कमिटी काढपा काय. स्पीकर सर अध्याय एक क्वेश्चन स्पीकर सर आमकां विचारपाक एक क्वेश्चन स्पीकर सर. कित हाऊस कमिटी काढपा कितें प्रॉब्लेम. हाऊस कमिटी काडून तुम्ही प्रश्नोत्तराचो तास वाया घालयता. यू गो ऑन युअर सीट. तू तुझ्या सिटार वचून बस. तू सिटार वचून बस पयली. तू सिटार वचून बस. माननीय विरोधी पक्ष नेते ताका सांगात पयली वचून बस म्हणून. यू गो अँड सिट. यू फर्स्ट सिट. विरोधी पक्ष नेते ताका सांगात. स्पीकर सर ताका उभार बाहेर स्पीकर थंय बसून उलय. सर तू थंय बस. यू सिट देअर फर्स्ट. सिट ऑल ऑफ यू. तू पहिली वचून बस. तू पहिली वचून बस. यू सिट ऑल ऑफ यू. तुम्ही हाऊस कमिटी काढपा जाय आशिल्ली तुम्ही काढनात म्हणून आम्ही आता भायर सरता. हे उत्तर देत. देव बरें करूं रेंजल बाब.
अल्लू सालमेदा, यू आस्क युअर क्वेश्चन. देव बरें करूं, वयता पळय भायर.